इजायस प्रवादाच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, थांबो नासतना बोब मार, तुरतुरे सारको तुजो ताळो आयकूं दी, म्हजे पोरजेक आपले गुन्यांव कळय, जाकोबाच्या घोराण्याक आपली पातकां ओळखून दी. आपूण सदांच कायदे चोलपी आनी देवाची समूट सांबाळपी पोरसां जाले परी दिसान दीस म्हजे फाटल्यान यात. म्हजी चाल ओळखूंक सोदात, म्हजे लागीं नितीचे कायदे मागात. देव लागीं आयिल्लो पळोवंक ओत्रेकात अशें म्हणटात. तूं आमचो उपास पळोवचो नाय जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उपास करचो? तूं परवा करिना जाल्यार कित्याक म्हूण आमी उणेपण भोगचें? पळयात, तुमी उपास करतात तेन्ना तुमचीच खुशी तुमी पाळटात आनी सगळ्या तुमच्या रीणकारांक तुमी पिडापीड दितात. उपास करतात त्याच बराबर तुमी झगडीं आनी उजत करतात आनी दोर्या नासतना दुर्बळांचेर तुमी मोठी मारतात. आज पर्यान तुमी केला तसलो उपास करूंक तुमच्या प्रार्थनाचो ताळो कधीच वयर सर्गार पावचो ना. मनशाक दिसभर दूख दिवन मानी भाशेन तकली बागोवन गोणाचेर आनी गोबराचेर आड पडून असलो उपास म्हाका आवडटा जायत. असल्याक तुमी उपास आनी सर्वेस्पराक मानतात तसलो दीस म्हणटात. सर्वेस्पराक देवाचें उतर आयकात. म्हाका आवडटा तो उपास वेगळो. ओनिताचे सांखळी मोडात आनी सोंसून असो तो बार पेला वयलो काडून उडयात. तुमाळो सोंसतल्यांक मेकळी करून सोडात आनी तांच्या खांद्या वयल्यान झू मोडात. भुकेल्यांक तुमचो उंडो वांटून दियात आनी गोरदार नासलोल्यांक बिराड दियात. विंगड्या मनशाक पांघरूंक दियात आनी तुमच्याच मासा रोगताच्यांक सांडू नाकात. तेन्ना फांत्या परी तुमचो उजवाड परसळटलो आनी तुमचे गाय रोखडेच पेकतले. तुमच्या फुड्यांत तुमचे प्रमाणीकपण वेतले आनी तुमचे फाटल्यान सर्वेस्पराची मोहिमा. तुमी उलो मारतल्यात आनी सर्वेस्पर तुमकां जाप दितलो. तुमी ताका आपयतल्यात आनी तो म्हणटलो, हांव तुमचेशी लागींच हांगा आसां. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो सबाब जातलो. खायलते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय म्हणुया. खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. काकलूत सारा देवा काकलूत करून दाखय. बोव कोणवाल्या देवा गुन्यांव पुसून उडय. पातकांचे खोत धुवन म्हाका नितळ कर. रेबरांतलो काड म्हाका निर्मळ करून दवर. सबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. निर्मळ काळीज रोचून घाल तूं अड्ड्यांत म्हज्या. तीर मन घडून देवा परतून तूं दी म्हाका. तुजे कोडचो म्हाका तूं भायर घालूं नाका. तुजो पवित्र आत्मो सायबा काडूं नाका. सबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. तुजे सोडवणीचो म्हाका संतोश भोगूं. उदार मनान म्हाका तूं थीर करून सांबाळ. पाप्यांक तुजो वाटो शिकयतलो देवा. तुजे चडशी पातकी परतून येतले सायबा. सबाब, खालते जाल्ल्या काळजाक केन्नाच तूं पाट करचो नाय. उद्गार. तुमी जियेतल्यात जाल्यार बरें सोदात आनी वायट सोडात आनी सर्वेस्पर तुमचे सवें आसतलो. मातयेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जुवांवचे शीस जेजू सरशीं आयले आनी ताणें म्हणलें,
आमी आनी फारिजो उपास करता पूण तुजे शिश उपास करिनात ते कशें? आनी जेजून तांकां सांगलें, आपणा बरोबर न्हवरो आसोसोर न्हवऱ्याचे पावणे दुकांत आसूंक जाता जायत? पूण न्हवऱ्याक ताचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेन्ना ते उपास करतले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ, तुजे सीस उपास करिनात तें कशें? नियाळाक आदार. गायनाचो जेलो हाचेर उपास बरो मागणें बरें, ताचे परस मोगाळ देणें उबान बेटोय काळीस तुजें. हेरांक बागोय देवा देणें. हें गीत उपासा आनी मागण्या परस मोग व्हरतो म्हूण परगट्टा आनी हेच मोगान दुस्मानाची सेवा करूंक फरमायता. आयचे पयले वाचप आमकां उपासा विशीं सांगता. आमचो उपास कसलो जावंक जाय तो. आमचो उपास कुडीचो न्हय पूण आमच्या कोरण्याचो करूंक सांगता. कशे भाशेन हो उपास केलोलो सर्वेस्पराक मानता. अनितीचो सांखली मोडून भुकेल्यांक जेवण, न्हेसूंक दिवन घरदार नासलोल्यांक बिराड आदी. हें आमी करीत जाल्यार आमकां जायतें बरेंपण मेळटलें म्हूण इसायास प्रवादी सांगता. शुभ वर्तमानांत जुआंवची सीस जेजूक प्रश्न घालून म्हणटात, आमी उपास करतात, तुजे सीस उपास कित्याक करिनात? पूण जेजू तांकां म्हणटा, न्हवऱ्याक ताचे सोरशिलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो तेन्ना ते उपास करतले. जेजू कितें म्हणूंक सोदता जायत? जेन्ना आपूण देवाचो पूत सिसां बरोबर आसा जाल्यार तांकां कसली भिरांत. शीस त्याचें उतर आयकताले आनी ताचे उतरा प्रमाणें चलताले. आमी आमचो उपास कुडीचो तसोच आमच्या सेवेंतल्यान आनी वागणुकांतल्यान देवाचे उतराचे श्रुतीन करूंक इसायास प्रवादी आनी जेजू आमकां हुस्कायता. तूं आज आमचे मागणें जावन दी. आयज दिसाक अनितीचो सांखळ्यो मोडून उडोवंक दुसऱ्यांचे गरजांक पावंक आमचेशी राव जेजू.